लॅप्सीस ज्यो आसा पळय न्ही सुलेमान केसींतल्यान त्या कॉन्स्टेबलान हय तेजेर एक्शन जाली आनी उरलेल्यांचेरूय एक्शन जातली. पण तुका एक गजाल सांगता, ही सुलेमान केस आनी लँड जेन्ना आमी सुरवातीक एसआयटी लँड जेन्ना फॉर्म केली तेन्ना हे विरोधक हांसताले. हे कित्याक काय म्हणून विचारताले. फॉर्म केल्या उपरांत 100 ते 150 केसीस ज्यो त्यो रजिस्टरूय जाल्यो. एक दीस हांच्यांनी डिमांड करूंक नासली. आतां सुलेमानाचे हे जे भक्त कशे तेजो फोटो घेवन नाचूंक लागल्यात. इन्क्वायरी जातली. फर्स्ट ऑडियो काय व्हिडिओ कितें पळय न्ही कोणाक येयला पळय न्हू ताजी इन्क्वायरी जातली. अरे चोराचे आयकतात आनी तुमी हांगा सांगतात. अरे जे ट्रान्सपरंट रित्या एकदां तो मेळोनी म्हणजे कळटलो आनी तो मेळटलो 100% सांगता हांव. म्हाजी टीम काम करता त्या पद्दतीन 100% ताका परत आमी अरेस्ट करता. जेन्ना कोण तरी सांगता की हा कांयच पॉलिटिकल लिंक ना म्हण ह्या गजालीची, लोकांक विश्वास दवरप कठीण जाता. बिकॉज अ जनरल इम्प्रेशन इज कोणीय गोंयकार काडून सामको की भावार्थान काय इतले पयशे काडून दिवपाना घे हा म्हणून. कोणी ते सांगचे न्ही. म्हाजें म्हणणें सरळ आसा. नोकरी मेळ्ळ्या पळय न्ही एक मनीस येवचो की आपूण पयशे दिवन नोकरी घेतल्या म्हणून. अजूनय कोणी सांगचे की बाबा पयशे दिता म्हणून सांगलेले आपल्याक ह्या पॉलिटिशियनान सांगलेले त्यांनी पयशे दिले आपूण तेच्या कडेन व्हरून दिले. एक मनीस सांगचो. फाल्यां राजकारण्याचें नांव आयलें आनी तो राजकारणी जर तुमच्या पक्षाचो आसा, हांव तुका चॅलेंज दिता कोणी ती जी आहा पळय न्ही क्लियर कट कंप्लेन दिवची. पुलिशेन वचून कंप्लेन दिवची. एक सुद्दां जरी मनीस मेळत आसत जाल्यार तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेता. सो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची येवया. कारण एक गजाल म्हाका दिसता सगळ्यांनी धरून विरोधी पक्षान मान्य केल्या की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हें गरजेचें म्हणून. सोडून तुमचे कांय मंत्री हे आमी रावंड टेबलाचेरूय उलयल्ले सगळ्यांत चड त्रास हो तुमच्या मंत्र्यांक जाता म्हणून. कोणाक कितें दिसता मागीर तातूंतल्यान ते विरोधकय तयार जातात. कोणाक कितें दिसता हें म्हाका म्हत्वाचें ना. स्टेटींतल्या युथाक कितें दिसता, स्टेटींतल्या लोकांक कितें दिसता आनी स्टेटीचो इंट्रस्ट कितें हें म्हाज्या खातीर म्हत्वाचें आसा. की हाज्या फुडें ट्रान्सपरंट पद्दतीन नोकरी जी आसा पळय मेळटली. कोणाक खंयसर कोणाक पयशे दिवपाक वयचे ना आनी फावरूय लावपाक वचपाची गरज ना. तुमचेर खूब प्रेशर येतलो. तुमच्या कॅबिनेटांतल्यान प्रेशर येतलो. ते गल्ली पासून दिल्ली मेरेन वतल्यान सांगतले सीएमाक स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्क्रॅप करपाक लाया म्हणून. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जालें तें स्क्रॅप जावचें ना. स्टाफ सिलेक्शन कॅन्सल जावचें ना. हें हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीच्या पॉलिसी डिसिजनान आसा की सगळ्या स्टेटींनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन फॉर्म करपाक जाय. की दोन मुद्दे येतात सध्या. एक म्हळ्यार सामको कॅबिनेट रिशफलाचे बोवाळाक लागून खूब जाणां धाबे दणाणले बी म्हणटा पळय आमी तसलें जाल्लें आसा. दुसरे कांय जाणांक भंय आहा की तुमी पोर्टफोलियोज रिशफल करतले म्हणून. तिसरो आहा की कांय जाणांक दिसता की सामकें वचून जर शेपडी बडयली जाल्यार खंय तरी आमी लिडरशीप चेंजीक इफेक्ट करतले म्हणून. ह्या तिनूय गजाली कडेन तुमी कशें पळयतात? भारतीय जनता पार्टीचे डिसिजन हांगा काय म्हणजे इन्क्लुडींग कॅबिनेट रिशफल करतलो सुद्दां आसत जाल्यार आय टेक द कन्सल्टेशन फ्रॉम माय हायर अप माय लिडर्स म्हणटा तशें. आनी लिडरशीप तर चेंज करपाचो म्हाका दिसना प्रश्नच येयना. कित्याक गोंयान अश्यो कितें क्रायसीस जावंक ना. आनी आफ्टर ऑल इट इज अप टू द म्हणजे सेंट्रल लिडरशीप सातत्यात एकदां घेतलेलो निर्णय जो आसा राज्य वेवस्थीत चलता आसतना म्हाका दिसना की अशा पद्दतीचे ते टूल किट आनी हें करून कोण कोणाक फसयतलो हें कळना. म्हणजे फसोवंकूच शकना इन शॉर्ट म्हाका दिसता. ताका लागून कॅबिनेट रिशफल केन्ना ना केन्ना तरी जातलें असो म्हाजो अंदाज आसा. पण ताका थोडोसो टायम वचत. बट रेस्ट ऑल इज नथींग.